काणी मुगे हें घर रेनोवेशना लागून तें घर बंद आसता. आय एम स्टेईंग इन अनदर प्लेस. हांव बोड्डा रावता. सो फ्रिक्वंटली हांव विजीट कोतालो, बट हे पाट मातशें टायम लागलो येवपाक आनी हांव ऑलमोस्ट फ्रिक्वंटली कित्याक मेंटेनन्स आनी क्लिनींग करूं येतालो. आजी ते भाशेन येयलो घरा कडेन चोयल्यार फाटल्यान देर ओपन आहा. सो आय कंप्लेन टू द पुलीस स्टेशन आनी ते येयले म्हण तूं. बट द ओनली वरी ऑफ मायन इज when I gave a complaint few months back, this is the fourth attempt they are doing, and the police were unable to trace out what it is. In spite of giving evidence to them, I had submitted a written complaint. What evidence given? First attempt was done on 18th October when I came. Like same also, I came to clean the house. Their main door open कोत तेन्ना चोयल्यार everything was open inside. Main door was closed. भितर चोयल्यार रोबर चोवपाक गेले जाल्यार फाटलें बॅक सायड डोर ओपन करून कोण येयलो आनी फोन गेलो. I called the police station. Police were there present here. They took my statement. सगळे गेले आनी they assured me that they will find out for the culprit. But the thing is, ती देर सार करपा येवपा त्या टायमा हांव इवनिंग आनको कोणाकू घेवन येयलो ती रिपेर कोता म्हूण. चोवपाक गेल्यार चोर भितर आहाय. सो आय कॉल्ड द पुलीस स्टेशन अगेन. वन्स अगेन दे टोल्ड मी दे आर कमिंग. बट बाय द टायम हांवें चेस तिकूं केलो. आय गॉट अ सीसी फुटेज कवरेज तांकां दिलें. तोरी आसतना दे वर नॉट एबल टू ट्रेस आउट द पर्सन. देन ओके आय सेड nothing doing. The evidence dil makade. So after 2-3 months I was just following it up with the PSI Yogesh. Then mak sangla he even that time also he is assuring me that the culprit will be brought to task. Zale another time in the month of December when I came again, अनकोडे चोयल जाल्यार ब्रेक अटेम्प आहा. भितर चोयल्यार मोबायल आहा, एंड्रॉयड फोन आहा. सो आय डि नॉट ओपन. आय जस्ट कॉल्ड हिम अप. आय सेड सर एश जाला तो मोबायल घेवन आपल्या बरें या म्हणून लागलो. आय सेड ओके फायन सर हांव येता. इन फ्रंट ऑफ हिम आय टोल्ड हिम आय हॅव नॉट येट ओपन द मोबायल बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू इंटरफियर वीथ एविडन्स. तेज मुखार तो ओपन केलो. वेन वी सॉ देर वॉज अ सिम इनसाइड दॅट मोबायल. देर वर कॉल ट्रॅक्स ऑन दॅट मोबायल. There were photos of that person inside the mobile. I could identify because I have seen the culprit inside the flat when the second attempt was done. In spite of that, I told sir, हांव handover कोता. तूं कित म्हाका मातशें एक रिटर्न चे. तेणें म्हणलें नाका गरज ना. आपूण सगलें आहा म्हणून लागलो. फोटो आहा, तेगे आधार कार्ड आहा भितर, कॉल्ड वॉट्सॅप रिकॉर्डिंग, वॉट्सॅप चॅट आहा तेगेलें, फॅमिली फोटो आहा, फोटोज पिक्चर्स क्लिक्ड इन फ्रंट ऑफ अन्नाफॉन्ट गार्डन आहा, पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ हर्याबांद आहा, सगलें आहा. बट ही सेड ही विल ब्रिंग द कल्प्रिट, बट टिल डेट ही डिड नॉट ब्रिंग. आफ्टर डेट ऑल्सो आय सेड ओके नो प्रॉब्लम, ही विल टेक हिज टाइम. आतां आज when I came here to as a normal routine cleaning आयलो with my wife. I said we'll go, we'll do the cleaning and we'll come back. चोवपाक गेले जाल्यार गाडी पार्क कोता अनकोडे किचन डोर ओपन आहा फोडलोले. when I entered here, हांव थर्ड अटेम्पा हांव रिपेर कोन्न वयता सगलें. देर बी दुसरी घाता आनी फोर्थ अटेम्पा अनकोडे फोडो आहा म्हणल्यार आतां कितें जावपाचें. what we have do we have faith in the police now? पण इतले एविडन्स दिवन कांयच ते पुलिसेनी करूं ना. आतां हांव तुमकां सांगत न्हू, मोबायल दिलो, हँडओवर केलो. तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलें आपूण चोयता. हांवें म्हणलें म्हाका हँडओवर कोत्ता सर, म्हाका मातशें रिटर्न कितें दी दॅट आय हॅव हँडेड ओवर द मोबायल टू यू. तो म्हणलो नाका, नो प्रॉब्लम, वी आर बिजी आनी आपूण हाड म्हूण कल्प्रिटा. बरें, आतां कितें व्हेला तूं गेले घरांतल्यान? आतां सी द थिंग इज मुगे घरांतलें सगलें सामान हाडलें. न्यू कांय आसना. युटेन्सिल्स हांड्यो त्यो पयलींच्यो,
फॅन आहले साऊंड स्पीकर आहले हांव फ्लॅटार रावत म्हणटरी म्हज्यान हें सगलें थिंग ऑन दवरूं जायना फ्लॅटां हितू अकोमोडेट करपा प्लेस ना सो आय हॅड कॅप्ट इट हियर